गायन घेऊया A28 पेज नंबर 14 A28. Sorvesporaciamana Santosa legit gaita Sorvesporaciamana Santosa legit gaita Sorvesporaciamana Novegit rotsundaya आमचे खातीर सोडया ताणे करून दाखोया सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता Podvedar poișbarea, patoirianca sorbo, soglia porzanta coili, podvia preamogaci, sorvesporacia mana, sontosane gitgaita. Sorvesporacia mana Santosaने गीत गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज तिसरो आनी निमणो दीस त्रिदुमांचो बागेवन बार्तोलोमेवचे परबेक कितें भाशेन सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन बागेवन बार्तोलोमेवाचे मजतीन देवा मुखार आमी दवरुया. दुसरें तें सांग आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रोमियो बारेटो ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता एजमन पास्क्वाल कुलासो देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आख्ख्या गोंयांत आमच्यो पंचायती आसात तातूंत नव्यो पंचायत कमिटीज घडून आयिल्ल्यो आसात. सरपंच, पंच, डेप्युटी सरपंच आनी दुसरे तांकां सगल्यांक लोकांचे सेवेक सदांच हाजीर जावंक आपलेपण पयस करूंक आनी सगळे तरेचें वायट आसा तें पयस दवरून गांवची उदारगत करूंक सगल्यांक कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो आयच्या वाचपांनी देव आमकां कितें भाशेन सगळे तरेचें धोंगेपण सोडूंक आपयता. धोंगेपण सोडून आमी देवाक चिटकून रावंक आनी देवाक मानता तसले गूण आमी आमच्या जिवितांत जिवंक आनी ते खरेपणी जेन्युइनली जिवंक आमकां आयज उलो. पूण जायते पावटी आमी सगळीं खंयचे ना जाल्यार खंयचे तरेन धोंगी जाल्या. आमी उलयल्या एक केलां दुसरें. आमच्या मनान एक आसा पूण दुसरेंच आमी दाखयलां जाल्यार असले सगळ्या चुकीचें आमी देवा लागीं हे मिसाची सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून कोणाक विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरेन सगळ्या दितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान
आमकां फावो कर आनी ह्या ओतीर संवसारान सुर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. भाग्यंत पालून तेसलोनिकारांक बरयले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी ताचे भोंवती आमी सोगलीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सुमयाचो दीस पावला म्हूण सांगून कोणें बाकीत केलें जाल्यार वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलें म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार तुमचें मन सोंपेपणी घुसपूंक दिवं नाकात. वो तुमी आकांचे न्हय. तुमकां कोणेंच कशे भाशेन फोटोवंक दिवं नाकात. आमी तुमकां परगोटल्या शिव वर्तमाना उदेशीं आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. म्हणटच भाव भयणीनो, तीर रावात आनी जावं तोणी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयतल्यात त्यो रिती चाली गोट दवरात. कूट जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलो धीर आनी तीर बरोसो दिला. तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवन आनी सगळे तरेचे बऱ्या करण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां तीर आनी गोट करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोरेस्पोर येवचो जालो. सोगलीं बारबर म्हणुया. संवसाराची मुनसुबी करूंक सोरेस्पोर येवचो जालो. परमेस्पोर एकलोच राजा राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार नितीची ताची राजवट. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोरेस्पोर येवचो जालो. सर्ग सगलो आनंद भोगूं उलासूं आको संवसार. खूब बोला दर्या सागोर आयकून दी ताचो गणगण. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोरेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाट जमीन बुरकुटूं आनंद भरीत रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं कुशाल भरीत. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोरेस्पोर येवचो जालो. मुनसुबी प्रितुमेची सगली न्हीद संवसाराची पोरजांची करूंक जोडटी परमेस्पोर पळे येता. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सोरेस्पोर येवचो जालो. उद्गार. Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy, Sorvespora soy soy. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत ते काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारकितात. Sorvespora सोय सोय सर्वेस्पोरा सोय सोय सर्वेस्पोरा सोय सोय सर्वेस्पोरा सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, धोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, तुमचें कोठा ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्याचो दावो वांटो तुमी दितात. पूण समृद्धीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकळूत आनी विस्वास हे तुमी सोडून दिल्यात. ते तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाडूंक जाय आसले. 1000 जळारी गाळून काडटात आनी उंट गिळटात,
तसले कुड्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्र्यांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा. तर पात्र आनी ताटा भायल्यान आसा तें तुमी नितळ करतात आनी भितरल्यान तुमी नागवणेन आनी पजडपणान भरल्यात. अरे कुड्ड्या फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक पात्रां आनी ताटा भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसाचो जो गॉस्पल आसा, जेजू रागार जाल्लोसो दिश्टी पडटा आनी जेजू रागानूच उलयता. थोडे फावटी म्हणपाक जाता जेजू आनी हे भाशेन उलयता. 8 फावटी हे फारिसेवांक, धर्मशास्त्र्यांक आनी हेरांक कोटा म्हणटा. तो कोटा, डिनान्सिएशन्स, 8 डिनान्सिएशन्स अशें तांकां म्हणटात. जाल्यार खेरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां तातूंतलीं 3 मेळटात. 4वें, 5वें आनी 6वें जें आसा तें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. हे धर्मशास्त्री आनी फारिसेव जे आसात तांकां जायतें पडलेलें, तांचें उलोवप जायतें आसलें, दुसऱ्यांक जायतें ते सांगताले आनी असले वेळार हे बारीक बारीक कायदे जे आसा ते वयर काडटाले. आयचें 4थें जें आसा म्हणल्यार आयच्या दिसाचें पयलें जें आमी आयकलां तें एक बरी वस्त ते करतातशें दिसता. तें म्हणल्यार ऑर्तेलांव, शेपू आनी जिरें असल्याचो धावो वांटो दिता. टायटींग ताका म्हणटा आमी. आमचें धर्मदान दिवप एकदम बरें आनी तें करूंकूच जाय. जाल्यार हातून हे धर्मशास्त्री आनी फारिसेव हें पासून करपाक शिकयताले. तुमच्या ऑर्तान जें आसा, किचन गार्डनान जें आसा ताचोय धावो वांटो देवाक काडून दिवप. ह्या पासत ही नांवां आयज आमी आयकल्यां भाजयेचीं. ऑर्तेलांव, शेपू आनी जिरें हाचो धावो वांटो दितात. पूण दुसरे वाटेन समृद्धीचे ओदीक मोलाचे आनी जोड कायदे जे आसात ते काडून कुशीन उडयता. तेय जेजून सांगल्यात, न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास. दुसऱ्या सवें ओनीत आदारतात. जे कोण कश्टवतात, त्रासान पडलेले आसात तांचे सवें काकलूत दाखयना. जे कोण वीक जाल्ले आसात, असोक्त जाल्ले आसात तांचे सवें काकलूत दाखयना. विस्वास आनी भावार्थ आसा तो जियेना. पूण हें सगलें आपूण करतात, धाकट्यो वस्तू. जाल्यार जेजून खेरीत भाशेन असल्यांक सांगलां त्योय वस्तू करपाक जाय आसल्यो. म्हणजे हे किचन गार्डनांतल्यो ज्यो धावो वांटो वस्तू हाडून दिल्यात त्योय कडेन दिवपाक जाय आसल्यो. पूण ताचेहून चड ही न्यायनीत, काकलूत आनी विस्वास जिवंक जाय आसलें. आनी ह्या पासत तो तांकां म्हणटा धोंगी, हिपोक्रिट्स. दुसरे सुवातेर हाचें 5वें जें आसा, भायलें सगलें नितळ करप. हो कायदो जो आसा तातूंत जायती बारीकसाण तांकां आसली. तातूंतली एक बारीकसाण आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. 1000 जोडारी गाडून काडटात आनी उंट गिळटात. समजपाक मातशें अवघड, पूण कितेंय आमी पितांव तेन्ना तातूंत कितें पडलें जाल्यार तें गाडून काडटात. जाल्यार ह्या फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक जेजू खेरीत भाशेन सांगता, तुमी कितें पितात तेन्ना तातूंत एक गोडे जोडारी पडली, एक गोडे किमोस पडलें, एक इन्सेक्ट पडलो धाकटो, तें काडपाक भोंवतात. पूण जिवीत भितरल्यान जें आसा तें सारकेंच पाड जाल्लें आसा. वायट चिंतनां आसात, वायट आवंडे आसात, पजडपण आसात, तें सगलें तशेंच आसा. नागोवणी आसा ती मती नासा. कोणाक कशे भाशेन नागोवचो, कोणाची खंयची प्रॉपर्टी खावची, खंयच्या घरान विधवा आसात, खंयच्या घरान अनाथ आसात, तांकां कशे भाशेन लुटचे, हेंय ते चिंतताले. जाल्यार ह्या पासत जेजू तांकां म्हणटा, धोंग्यानो हें सोडात. हें जें तुमी बारीक गाडून काडटात तें तुमच्या जिवितान जीं पातकां भरलेलीं आसात आनी तांचेर तुमी मातशें पासून मन लायनात, कांय नुजाल्ल्या भाशेन करतात, तें गाडून काडात जिवितांतलें. ह्यो वस्तू भोव करून नागोवपाच्यो लोकांक, पिडपाच्यो,
वायट वंडावण्यो दवरपाच्यो आनी तुज्या वायट वंडावण्याक लागून दुसऱ्यांचो फायदो काडपाच्यो ह्यो काडून काडात, नाजाल्यार तुमी धोंगी, हें जेजू तांकां सांगता. आनीक तिसरे सुवातेर म्हणजे तें 6वें 6th डिनान्सिएशन कितें भाशेन तो तांकां उगडास करता. पात्रां आनी ताटां भायल्यान जी आसा ती नितळसाण सांबाळटात. नितळ आमी सगळें कितें करता तें आमचें सगळें नितळ बरे भाशेन जायते फावटी आमी आमचें सगळें मांडून दवरता, सगळें निवळ करता. भायल्यान आहा तें दिसती पडटा तें, पूण भितरल्यान जें आहा तें नितळ करूंक ना. जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय केलां, जेजून ह्या फारिजेवांक सांगलें. आनी ह्या पासत भितरल्यान जावन पयलीं नितळ जावपाक जाय, भायलें आपुणूच नितळ जाता. दोनूय नितळसाणी गरजेच्यो, भायली तशेंच भितरली. तर भायल्यान जायते फावटी सगळें एकदम बरें दाखयतात दुसऱ्या मुखार, स्पीच करपाक बऱ्यो दिसतात, एडवर्टीजमेंट घालपाक बरें दिसतात, आमी हें केलां तें केलां तें केलां हें सांगपाक बरें दिसता. भायल्यान नितळ पूण भितरल्यान सगळें कुसलोलें आसा. आनी जायते फावटी समाजान भाव भयणीनो आमकां खबर आसा, सगल्यांक खबर आसा भितरल्यान हो उमको मनीस कसलो, पूण भायल्यान दाखयता आसतना सगल्या मुखार कशे भाशेन मिजासी सांगून दाखयता, कशे भाशेन धोंगेपणां करता. आनी हातूंत भितर असले जे धोंगेपणां करतात तांचे फाटल्यान जायते फावटी आमी अशींच गेल्लीं आसा. आमी गाडून काडपाक शिकूंक ना, देखून सांडलेलीं आसा. तर असल्या वेळार आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता भाग्यून पावलो तेसलोनिकारांक चीट बरोवन सांगता, ही शिकवण जी दिल्ली आसा ताका थीर रावात. फटोवपी जायते येतले, थोडे फावटी पवित्र पुस्तक घेवन आनी जेजूक घेवन देवाक घेवन पासून फटयतले. देवाच्याय नांवान आयज मनशांक फटयल्ले आसात. जाल्यार असल्या वेळार थीर रावात, समजून घेयात, बरे भाशेन गाडून काडात, ते कायदे आसा ते बरे भाशेन पाडात. हें जेजू आमकां उगडास करता. भाग्यून पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन हेंच आमकां उगडास करता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमचेच भितर या. दुसऱ्यांक आमी जायतीं बोटां दाखयता आनी थोडे फावटी घडये दाखोवपाक जाय, पूण जायते फावटी फकत दुसऱ्यांकूच बोटां दाखोवपाक उरलें, आमचे भितर पडोवपाक वेळ ना आनी तेन्ना आमचें जिवीत धोंगी जाता. तर आयज हें धोंगीपण सोडूंक, आमचेच भितर सरूंक, आमचें भितरलें निवळ करून भायल्यान आमचो समाज नितळ निर्मळ सांबाळपाक आमकां कृपा मागुया. कायदे जे आमी पाळटा वो बऱ्यो वस्तू बऱ्यो करण्यो आमी करता ते बऱ्या पासत देव आमकां दिता. देखून जें आमचें धर्मदान जाता तें कितें भाशेन आमी मानून घेवपाक की हें सगळें जें आमकां दिल्लें आसा ताचो धनी देव, आनी ह्या पासत ह्या धन्या देवाक आमी हें धर्मदान दिता. हें धर्मदान जें आमी दिता तें कितें भाशेन आमची भोजवण जी जाता, वर्शीप जाता, आमच्या देव मंदिरान वर्शीप जाता, ताका आमचो आदार दिवं, सपोर्ट टू द टेम्पल वर्शीप. आनी तिसरे सुवातेर हें जें आमी दिता तें कितें भाशेन जे कोण गरीब आसात, दुर्बळ आसात, आमच्या समुदायान जे कोण दुर्बळ आसात तांच्या आदाराक पावचे पासत. तर हें मनान दवरून ज्यो वस्तू आमी करता त्यो बऱ्या मनान, बऱ्या काळजान आनी देवाक मानता तसल्यो जावंक हे भेटेंत मागुया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. बापाक मानना गोड बायलो, जाय कांसाची गोडली भोवती, नाका बलिदाना, जायत्याची दया प्रीती. सर्वेस्परस्य तुझ्या उदाहरणात आमकां दिलं मनशाच्या वावरांतल्या सर्वेस्परस्य नरमतिका दिन वाचता तुझ्या उदाहरणात आमकां दाखोवपाचो
मानून तुगे मोगान केल्ली ही बेटुनी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगान केल्ली ही बेटुनी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या नावाने बलिदान आपल्या मनात घालून आमच्या देवाकडून शुभेच्छा द्यावा. सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुसे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. धोंगेपणां पयस करून आमी
खरे पाटलावदार आनी नीज पाटलावदार जावन जें बरें तें करूंक आमकां करपा मागुया आनी सगलीं बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळीक पडूंक नाका आनी वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Sorgi mundo Jesu dilo amka oslo favon aslo amco Jesu jewon salo amche admin buke paulo ye Jesu veli
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, फाल्यां आमचें फेस्त सान बार्तोलोमेवाचें आनी आमी कोणसाचें फेस्तूय करता. चतुरायदोरची आमचें पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता आनीक परबीचें मीस जातलें 8 वाजता. 7:30 वाजता आमी कोणस कातरूंक शेतान वचपाक भायर सरतल्या पुरसांव करून इगर्जेन तावन आनीक शेतान वचून कोणस कातरून पुरसांव करून परतून येतल्या. खेरीत भाशेन ही परब कॉन्फ्रारिया दे बॉन पार्थ मनयता. म्हणजे आमी सगळीं जी कॉन्फ्रारीची वांगडी जाल्लीं आसा आमचे लागीं दोनूय कॉन्फ्रारीचे भागीदार आसात आमी. म्हणटच आमचे लागीं रेड आनी ब्लू कलराची ऑबमूस आसा. जाल्यार फाल्यां तुमची रेड आसा ती तुमी सगळ्यांनी हाडची आनी ह्या पुरसांवांतूय कॉन्फ्रारीची भाव भयणां कशीं वांटो घेवचो म्हूण तुमकां सगळ्यांक विनंती. तशेंच सांजेच्या वेळार संस्कृतीक कार्यक्रम घडोवन हाडटात चिकाली स्पोर्ट्स क्लब आनी SFX पॅरीश यूथ. सगल्यांक तुमकां खेरीत भाशेन ह्या सांजेच्या कार्यक्रमान आमंत्रण आनी येवकार. सगल्यांनी येवन तातूंत भाग घेवचो. 3 वाजता सुरू जातलें. तातूंत पयले सुवातेर आसा कोकोनट ब्रेकिंग. हाका एंट्री आसा, फकत 32 एंट्रीज जातल्यो. तुमी तुमची एंट्री फॉर्म्स इगर्जीन तावन व्हरपाक जातात फाल्यांच्या दिसाक आनीक सांजेच्या वेळार तुमी भाग घेवचो. तशेंच इंटर वॉर्ड चॅम्पियनशीप जातली. ट्रेडिशनल गेम्स ज्यो मांडून दिल्ल्यो आसात तुमच्या ग्रुपांचेर त्यो येयल्ल्यो आसात. तुमची जण एकल्याची टीम, हे सॅक्टर वायज टीम्स ज्यो आसात त्यो तयार करच्यो आनी सगल्यांनी उमेदीन बाराबर येवन ह्या ट्रेडिशनल स्पोर्ट्सान वांटो घेवचो. आनी तशेंच आमी घडये जायतीं जाणां फाल्यां ट्रेडिशनल खावड कितेंय करतले. स्वीट्स, कोण होले करतलो, कोण पातोळ्यो करतलो, कोण बोबो करतलो. ते तुमी हाडपाक जाता हांगासर सांजेर येता आसतना आनी एकामेकाक वांटपाक जाता. सगळीं आमी उमेदीन तातूंत भाग घेवया. आयज सांजेर 6 वाजता सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाट दाबोलीं सांतान गोम्स हाच्या घरांत. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F6 पेज नंबर 88. F6. देवाक दिन वास देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां विचोय. देवाक दिन वास देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां विचोय. जेजूचो बोरमोळ आमी सगळे कोणे शिकराक मेळटा. जेजूचो धूप आमी नवें जिवीत दिवूंक लासता. देवाक दिन वास देवाक आर्गां जेजू सोगी आमकां विचोय. देवाक दिन वास देवाक आर्गां जेजू